सिस्टम बरी चालू केली जशी हायकोर्टान सांगलें तशें तुमचें काम चालू आशिल्लें बट अकस्मात सांजचें आमकां अशी न्यूज मेळटा की तुमकां रिलीव केलें म्हणून तुमचें कितें सांगपाक दिसता? काय ना ते आता तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी एज नोडल ऑफिसर्स आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही खंयच्या हेजेर घालपा आता कोणाक वयल्यान तें म्हाका चड कामय आशिल्लें तें बरें जालें ना रिलीव करून 2 जाणांक घातलें तें. बट तुमी एक जी कितें आसता सिस्टमात ताची फॉलो आता ते तुमी कितें फॉलोअप जाता ना ते तुमी पळोवप न्ही पयशे येता फॉलोअप जाता कितें जाता ते तुमी पळोवप. हितून तुमच्यानी स्टँड बरो घेतलो सर आनी आता तुम्ही तांकां विचारप न्ही ते स्टँड कितें घेता आतां म्हजो स्टँड गेलो न्ही कित्याक आय एम बीन सुपरसिडेड बाय देम ते तांणी तांकां म्हज्या जाग्यार घातलें आतां. तर तुमी मातशें फास्ट काम करतले म्हणून तें जालां अशें दिसता. गव्हर्मेंटाचें न्ही सगळें गव्हर्मेंटाक दिसता आसतलें म्हज्या पेक्षा बरे लोक आहा सो बरे लोकांक म्हणटा वॉट आय कॅन स्पीक अबाउट दॅट यू हॅव टू सी मॅच मागीर कितें टायम वील टेल नो वॉट वील हॅपन. लोक अशें म्हणटाले की इंटरनेट डावन पडलो काल सगळे कडेन. ना दॅट वॉज ताणें ते बेश्टें केला सगळें बंद केलें आनी म्हजी ऑर्डर येतूच चालू केला दॅट वॉज रॉंग थिंग दॅट वी आर कंडेम. काल सर कट केलें आनी आयज पळयता जाल्यार परते रिस्टोर काम ते करपाक मेळना तांकां खांब्यार चडपाक मेळना ते चडटा न्ही कितें करूं इलिगलिटीज जाता पूण कोण कितें स्टॉप करता तांकां ना तेंचें चल्लां न्ही. एक दिसान पळोवपाक लागल्यार तुमी सरकाराचो रेव्हेन्यू जो भायर पडला तो हाडपाक सोदताले हय सो एक्चुली हाडपाक जाय तसो आतां अशें जर परत तांकां आतां ते हांव तुका कशें आन्सर करतलो सर तुमी ते तांकां क्वेश्चन विचारता कोण रेव्हेन्यू हाडटलो ना हाडटलो काय नाका कोण तांचे रेव्हेन्यू घेवचो ना कितें पयलीं भशेन चलताले आनी कोण हप्ते घेताले ते तशें चलताले वॉट आय कॅन से. तुमी सर आतां एक दुसरे काम करताले रेव्हेन्यू मेळपाक लागला ताका लागून आतां खंय तरी तुमी गोंयचे बरे ऑफिसर कशें काम करताले सो अशें कित्याक केलें आसतलें ते हांव तुमकां कशें सांगू सर म्हाका कितें काम दिता तें हांव करता आतां म्हाका शुक्रार दीस आनी काम दिलां तेंय आतां प्रॉब्लम जाला जाल्यार तें हांव कितें सांगतलो तुमकां तशें म्हाका कामां दित आसतात. खंयचे चार्ज दिला म्हजो चार्ज म्हजे कडेन आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून हो आनी 4 चार्जीस आसतात सो ते बाकीचे कामां म्हाका दिता ते करचे पडटा न्ही तर कितें म्हज्या गव्हर्मेंटान म्हाका आनी म्हज्या बॉसान दिलां तें हांव काम करता आनी आय एक्ट ऑन दॅट. तुमी जे कितें काम केलें तेजेर तुमी संतुश्ट आसा? हांव म्हजें सॅटिस्फॅक्शन आहा म्हाजें जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहा हांव म्हजें काम सारकें करता हांव पगार घेता आय एम अ गव्हर्मेंट सर्वंट हांव सगळ्यांक हेल्पाक आसा हांगा आनी एवरी वन यू शूड आस्क दीस क्वेश्चन टू एवरी वन कोण गव्हर्मेंट सर्वंट कितें काम करता आनी ताणें दे शूड रिप्लाय तूं पगार घेता गव्हर्मेंटाचो शूड रिप्लाय तुजी कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार म्हजे कडेन येवन विचारचें कोणें आय वील रिप्लाय टू इट. हांव पगार घेता फुकट बसपाक न्हय आय शूड वर्क फॉर दॅट डबल ट्रिपल कितलें जावं काम करूंक जाय आनी फास्ट करूंक जाय त्या लागून नाल्यार कितें जाता मागीर लोक गव्हर्मेंट म्हणटा स्लो कामां करता तशें आसूंक जायना न्ही. वी हॅव टू ऑल्सो आतां माय चीफ इज डुईंग पळय तो कितलें फास्ट काम करता सगळें करता ताचे कामाची पद्दत पळय सगळें अंडरग्रावंड केलें ताणें सो तुम्ही कामां करता तेंच्यांनी सुद्दां कामां करूंक जाय न्हू. ते हांव ते दॅट आय कॅनॉट स्पीक हांव म्हजे बद्दल उलोवंक शकता म्हज्या चिफा बद्दल ही इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब ताणें बेस्ट काम केलां सगळें केलां आनी इज डुईंग अ गूड जॉब ताणें कितलें अंडरग्रावंड केलां आनी तो सगळे मिटिंगा घेतला सकाळच्यान रात पर्यंत बसता. वी आर प्राऊड ऑफ दॅट तुम्ही स्टेटमेंट केल्लो की एक तर म्हाका तुमी ट्रान्सफर करून घ्या नाजाल्यार पयशे भरा तेजे इम्पॅक्ट तांकां हांवें सांगलेलें एक तर केबल काडा नाल्यार म्हाका काडा सो ताणें केलें न्ही तांचें काम तुमकां घाल तेंचे कडल्यान जाला सिस्टम ना हांव ना दॅट आय कॅन पण हांवें तांकां सांगलें ताणें म्हाका विचारलेलें वॉट वॉज द ऑप्शन सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका काड सो दॅट वॉज द ऑप्शन आनी कितें आय वील नॉट लीव अदरवायज आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी आनी हांव सगळें घेवपाचो वसूल करूं सगळें प्रोसिजर करपाचो वसूल करपाक आतां तुमी फॉलोअप करूंक जाय कितें तें तुमी फॉलोअप करना जाल्यार इट वील गो. तुम्ही सगळ्यांक नोटीस इश्यू केल्या पयलीं सगळ्यांक केलें हांवें आनी कितें आसा तेंय केलें टोटल 200 ते सारकें हांव 200 300 250 बीन आसत ते हांव सारकें तुका कॅल्क्युलेटेड ना कितले आनी ते हांव मागीर तुमकां सगळें कॅल्क्युलेट जातकूच ते हें करतकूच हांव 1-2 दिसांनी दिता तुका फूल एमावंट कितलो जातलो तो. सर तुम्ही अजून पर्यंत कोणाचेच अंडर प्रेशर येना अशें ऑफिसर खूब कमी पळोवपाक मेळटा आमकां. तें तशें नासता सगळ्यांनी तशेंच काम करपाक जाय प्रेशर म्हणजे कितें म्हजेर काय कोणाचो प्रेशर ना आय एम रियली हे म्हजेर कोणाचोच प्रेशर ना आय वॉज गिवन अ फ्री हँड पॉलिटिकल पर्सिशन काय ना म्हजेर नाशिल्लो. आतां तुम्ही एक बरें काम करतालो सर न्हू सो तुमकां एक सायड तशें नासता आतां दुसरें काम दिलां न्ही आतां आनी कितें कॉम्प्लिकेशन जाता जाल्यार परवा पळोवया तेंय आसा. ओके थँक्यू सर.